Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. 2017 कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे जवळजवळ 88 लिजीस देऊन मायनिंग चालू झाले. 20 मिलियन टन ही परमिशन आशिल्लीच त्या धर्तीचेर चालू झाली. त्यांना लोकांच्यो आशा, सामान्य बार्ज ओनरांच्यो आशा प्रफुल्लीत जाल्ल्यो म्हणून आम्ही परत एकदा इन्व्हेस्टमेंट केली. मागीर परत कोर्टात वचून त्यो बंद केल्यो. त्यो जर 88 लिजीस परत सरकारान जबाबदारी घेवन केंद्र सरकाराक कन्विन्स करून जर चालू करीत जायत, कारण असो लोकांचो ना आतां लिजीस दिल्या उपरांत त्यो ऑप्शन केल्या उपरांत लोक भायले येतले, मागीर आमकां बार्ज ओनराक कोण पळयतलो, आमकां ट्रक ओनराक कोण पळयतलो, मशीन ओनराक कोण पळयतलो, ह्यो सगळ्या गजाली जावच्यो न्ही. म्हणून ज्यो 88 लिजीस आसा त्यो कायद्याचो आधार घेवन त्यो 88 लिजीस आसा ते आमचे आसा हांगात लोक तांच्यांनी ज्यो चलयल्ल्यो आसा तांकां जर दिले जायत जाल्यार ते बेगीच्या बेगीन जावंक शकता. आनी बाकीच्यो खूब मायनींग आसा, जवळ जवळ 400च्या वयर लिजीस आसा गोंयांत. त्यो लिजीस मागीर ऑप्शन करा, खूब भरपूर टायम आसात. 30 जानेवारी पर्यंत जे ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर रिन्यूवल केल्ले आसा ते करतले म्हणून आमी बार्ज ओनरांनी जवळ जवळ 50 बार्जी रिपेर केल्या. 8 ते 70 लाख रुपये खर्च करून त्यो बार्जी रिपेर केल्या. आनी त्या बार्जींक जर धंदो मेळूंक ना जाल्यार खुबशे आमकां त्रास जावपाक शकता. गोंयचो आयर्न ओर जो आसा तो ट्रकांतल्यान जेटीचेर हाडून बार्जींत वचून एक्सपोर्ट केल्या उपरांतच गोंयांक रेव्हेन्यू मेळूंक शकता. ऑप्शन करा किंवा कॉर्पोरेशन करा किंवा अन्य कितें करात, पण बेगीन चालू जावपाक जाय.